कदंबा कामगारांनी वेगवेगळ्यो मागण्यो घेऊन आज आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्ली। राती कामगारांची येरादारी मंत्री माविनाकडे बसका झाली। काय मागण्यो मान्य करपाचे उतर मंत्र्यान बसकेत दिले। ताच्या उपरांत आज आंदोलन करचे ना अशें कदंबा कामगारांनी मंत्र्याक सांगिल्ल्याचे माविन सांगता। KTC ड्रायव्हर्स अँड एलाइड एम्प्लॉईज असोसिएशन ते फाल्यांसावन स्ट्रायकार वचपाचे आसले। हांवें तेंचे कडेन आज सकाळीं मिटींग दवरली आनी तेंची फूल कमिटी येवन तेंची मागणी कितें आसा आनी कितें आमी तेंकां दिवपाक शकता हेजें स्पश्टपणे आमी एक स्पश्टीकरण करून घेतलें आनी तेजेर तेणी मान्य केलें की दे वील कॉल ऑफ द स्ट्रायक. द स्ट्रायक हॅज बीन कॉल्ड ऑफ, सो दे वील बी नो स्ट्रायक वॉट्सएवर फ्रॉम KTC. हें म्हाका तेणी सगल्यांनी उतर दिलां. हांव आभारी आसा बाब चंद्रकांत चोडणकर प्रेसिडेंट, तशेंच बाब क्रिस्टोफर फोन्सेका खास करून, आनी तेंची आख्खी कमिटी जी आयिल्ली तेणी सांगलें वी हॅव नो इंटेंशन ऑफ पनिशींग द फंक्शनींग ऑफ गुड फंक्शनींग ऑफ कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन. मागण्यो मान्य केल्ल्याचे लेखी दिल्या उपरांत आज आशिल्ले आंदोलन फाटी घेतले म्हण कदंबा कामगारांनी जाहीर केला. The strike call has been deferred because the management of Kadamba has agreed to has signed a settlement today, agreeing most of the demands of the Kadamba Workers Union. And in view of the comprehensive settlement signed between the Kadamba management and the KTC Drivers and Allied Employees Association, which is affiliated to AITUC, the strike call given by the Kadamba Union proposing to proceed on strike has been deferred. मजगती उदका मार्ग तशेंच रस्त्या वयल्यान येरादारी करपी प्रवाशी तशेंच माल हाडवर करप्यांक फुडले 6 म्हयने कसल्याच प्रकारचे संप करपाक सरकारान बंदी घातल्या. सरकारा कडल्यान एजमा लागू. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आनी चेतन गवस.